वेगवेगळ्या कारणांक लागून वाडत वचपी दुयेंसांक लागून दर एकल्या नेमान आपली भलायकी तपासणी करप गरजेचें आसा। गोंयांत सध्या वेगवेगळी दुयेंसां वाडत आशिल्ल्यान डायलिसीस युनिट पंचायत पावण्यार येवचें न्ही म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हुस्को उक्तायलो। हे युनिट फक्त मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी मर्यादीत रावचे इतलीच आपली इत्सा आसून राज्यभर चलपी हेल्थ विथ आयुर्वेद शिबिरांत वांटो घेवन आपल्या भलायकीची जतनाय घेवन दुयेंसां पासून आपली राखण करची अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलें। हेल्थ विथ आयुर्वेद शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयले। Being a chief minister also, but विशेष करून हांव हेल्थ मिनिस्ट्री आणि आयुष मिनिस्ट्री हांकां धन्यवाद म्हणटा, कारण माझ्या वाडदिवसाच्या निमित्तात पुराय गोंयभर हेल्थ विथ आयुर्वेदा हो कॅम्प घडोवन हाडपाचो ठरयलो आणि एक विजन क्लियर आसा, म्हणजे प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअर इतक्याच खातीर गोंयांत वाडटी दुयेंसां जर आमी पळयता प्रेशर वाडटा लोकांचो, डायबिटीज वाडटा लोकांची, टेन्शनां वाडटा लोकांची, कॅन्सर वाडटा आणि डे बाय डे डायलिसीसचे पेशंट वाडटा आणि सो मेनी डिजीज आर देर। म्हणजे क्रॉनिक डिजीज आमी जर पळयले, म्हणजे आमी जर ज्या आयुर्वेदात म्हणटा त्या प्रमाणे दिनचर्या ऋतुचर्या जर फॉलो केले ना आणि अशाच पद्दतीत जर हे वाडत रावले, म्हणजे हांवें एकदां भयान सांगता की चुकून आमकां डायलिसीस युनिट पंचायत लेवलाचेर सुरू करचें पडचें न्ही म्हणून माझी चिंता आसा की ते निदान PHC लेवलाचेर आहा तितके पर्यंत पुरो आतां थारोवया। आणि ताका लागून म्हाका दिसता हांव गोंयभरच्या लोकांक उलो मारता की तुमी प्रिव्हेंटीव हेल्थ चॅकअप करपाक सुरवात करात। सुरवातीकूच मातशी डायबिटीज आसा, मातसो जर प्रेशर आसत जाल्यार तेजी वखदां घेवपाक सुरवात करात, जेणे करून स्ट्रोक येवचो न्ही, डायबिटीज जावची न्ही, किडनी फेल्युअर जावचें न्ही आणि लॉंग रन आमकां हेल्दी लायफ जगपाक जाय, काळजी घेवपाक जाय। म्हणून 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत दर दिसाक एकीकडे एक कॅम्प आणि विच इज सपोर्टेड बाय ऑल द फॅकल्टी, आयुर्वेदांतल्यो सगळ्यो स्पेशलिटीज ह्या कॅम्पाक उपस्थित आसतल्यो म्हणून आमी स्पेसिफिकली फॉर आयुर्वेदा म्हटलां। आमचे पयलेच गोंय सरकार आसतलें की जेंच्यांनी एवरी PHC आणि CHC लेवलाचेर आयुशाचे सगळे डॉक्टर, आयुर्वेदा आसतले, होमिओपॅथी आसतले, फिजिओथेरपी आसतले, फॉर द वेलनेस हे अवेलेबल आसा, हाचो लोकांनी फायदो घेवचो। आमी क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट आणि बाकीचे सगळे डॉक्टर्स हांकां सिंगल विंडो क्लियरन्सान तेंचें रजिस्ट्रेशन जावचें हाजी सिस्टम ही अपग्रेड करपाक घेतल्या। आयज ज्या तरेचें नेतृत्व गोंय राज्यान लाभलेलें आसा आनी पयलींच्यान जे इतले वर्सां आमी पळयले की फोकस ऑन आयुर्वेदा, काय आयुर्वेदीक रिलेटेड वेगवेगळे स्ट्रिम्स जे आसा जेका एक वेगळे तरेन एक दिशा दिवपाची आशिल्ली, म्हाका दिसता की आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या माध्यमांतल्यान ती दिशा गावल्ली आसा की आयज एक बॅलन्स स्टायल ऑफ लिव्हिंग म्हटल्यार एंड प्रिव्हेंटीव हेल्थ केअराचेर आमी लक्ष दिवंक जाय। आमच्या जिवनान एक बऱ्यापैकी आमी फुडें वचपाक जाय, तर हे आयुर्वेदा रिलेटेड आनी ते सगळे स्ट्रिम्स हेंचो एक वेगळे तरेचो उपयोग फक्त गोंय राज्यान न्हू पूण आमच्या देशान आनी आयज देशा भायर बी तेजो उपयोग केलो वयता। आयज आमी पळयतात की सगळे तरेन गोंय राज्यान गेले 7-8 वर्सान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्रीन एक वेगळे तरेचे कायापलट केल्लो आसा। आयज मुख्यमंत्रीच्या मनान एक वेगळे तरेचे एक दृश्टिकोन आहा की आमी ह्या फिजिओथेरपी फक्त फिजिओथेरपीचो कोर्स न्हू पूण फिजिओथेरपीच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंय राज्यान एक वेगळे तरेचे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज करून ह्या राज्यान वेगळे तरेन ते तयार करपाचो प्रयत्न तेंचे चालू आसा। म्हणजे शिक्षण घेतले उपरांत तुमकां एक अश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट आनी ते कशें आमी वापरूं मुख्यमंत्री ते फुडें व्हरतले आनी गांवांनी आमी एक्सेसिबल हेल्थ केअर जे तेंचे मनान आहा आयज गोंयाभर तेंचे वाडदीस निमित्तान आमी सुरू करपाक आमकां संदी गावली की सगळे कडेन एक मल्टी स्पेशालिटी विथ आयुर्वेदा हेल्थ कॅम्प्स आयज गोंयाभर आयज चालू जाल्ले आसा।